Langsung sa ulit, ano? Langsung sa tayo. Lift up langsung sa tayo. Lift up langsung. Pwede na. Lift up langsung yung pagdala ka. Hallelujah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. haleluya, 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 haleluya,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. उसके आपोजी बाजू हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड जेजू क्रिस्ताची कूड आनी आनी सैतानाक दुयेंसाक पिडेक रोगाक रागाक सामटेपणाक हिमतेपणाक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. कित्याक हांव जावन आसा कित्याक हांव जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर हांव बरे वरवीं वायटाचेर जोईत व्हरता. हांव जावन आसा जिवे देवाचें आनी हांवें सैतानाचेर जोईत व्हेला. कारण जो म्हजे भितर आसा तो पवित्र आत्मो संवसारांत आसलेल्या वायट आत्म्या परस अदीक बळीश. हांव कसलेच वायटाक भियेना. कित्याक देव म्हजे सोबे आसा. म्हज्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या जिबे उतर आनी आत्मो म्हाका धीर दिता. हांव देवचाराचे तांण्यांतले पयस आसा आनी कसलीच भिरांत म्हाका ना. म्हजे विरुद्ध वावरून पाजलेल्या खंयचेय हतियार सुफल जावचें ना. कित्याक म्हज्या नितीमतपण देवातावन येता. हांव करता तें सगळें सुफल जाता. कित्याक हांव वामटे उदकाचेर देगेर लायलोल्या एका झाडा पोरी आतांच्या नश्ट काळांतले देवान म्हाका निवारला. कित्याक हीच जावन आसा देवाची कशी म्हजे सवय कसलेंच वायट म्हजेर येवचें ना. खंयचेच कास्तीची पिडा म्हजे तंबू लागीं पावची ना. म्हज्या सगळ्या वायटांनी म्हाका राखच्या आपल्या दुतान देवान हुकूम दिला आनी ते म्हाका सांबाळटात. म्हजे वाटेर जिवीत आसा. म्हजे बरें करण्या वरवीं हांव म्हजें जिवे देवाचें उतर सांबाळटा आनी म्हजें दर एके कोन्ने हांव सुभागी आसा. हांव खुशाल आसा. कित्याक हांव म्हज्या जिवे देवाचें उतर म्हजे कोन्यांनी सांबाळटा.
घेता आणि देवच्या राज्या उज्या सारखे सगळे बाण पयस उडयता. जेजू क्रिस्तान म्हाका समृद्धीचे सिरापांतलो सोडयला. देखून खंयचेय पिडेक वो रोगाक म्हजे कुडी वयर येना जावन हांव फरमायता. सगळे पिड्या दोंत आनी सगळे तरेचे वायट जे म्हजे कुडीक लागता तें जेजू क्रिस्ताचे पदवेन आनी बोलान तेच वेळार मरून बेता. म्हजे कुडीचो दर एक सांगो बरे तरेन वावर करता. जे कोणी म्हजी रचणारा देवान म्हाका रचला आनी म्हजे कुडीक कांयच वायट जायना जावन हांव फरमायता. जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र रक्तान आनी देवाच्या पवित्र उतरान हांव संवसाराच्या सगळ्या वायट बंधनां पाठ करता. हांव म्हजी कूड म्हज्या जिवे देवाक भेटयता. म्हजी कूड पवित्र आत्म्याचे मंदीर जो म्हजे भितर जियेता. हांव म्हजो न्हय. म्हाका जेजू क्रिस्ताचे पवित्र रक्तान विकतो घेतला. त्या पासून जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव म्हजे जिबेर केन्नाच वायट उतर हाडचें ना. चिंतनांनी आनी करण्यांनी निर्मलपण सांबाळलेलें. म्हजे कुडीक कसलेच त्रास दिवचे ना. सोडो सिगरेट पिवचे ना. ड्रग भिकारी वखदां घेवचे ना. गरजे भायर चड जेवचे ना. प्रेमान उपास करचे ना. गोरगुटात अजडपणान कुडीचो जोर एक सांगो कुडीचो दुरुपयोग करचे ना. देवाच्या मुनियारांचे पवित्र सभेचे भावार्थाचेर आडचाडयो ओ तांचें नांव हांव इबाड करचें ना. हांव जिवे देवाचे उतराक पारो दिता आनी म्हज्या जिवे देवाचें उतर उतरा प्रमाणे हांव म्हजें जिवीत चलयता आनी तेन्ना देवचार म्हजे सोरशिल्लो पळोवन वेता. देवाचें उतर सदांकाळ स्वर्गाक वस्ती करता आनी हांव देवाचें उतर म्हजे संवसारीक जिवितान आपणायता. आमेन. भुरग्यां पासून जेजू क्रिस्ताच्या नांवान वोट जावन आसा म्हजे भुरग्यांची शांती. कित्याक तांकां सदांच सोरेस्पर दिवन शिकयता आनी सांबाळटा. म्हजीं भुरगीं देवाचे गिरेस्तायेन बरे भलायकेन भरल्यात
ताका देवान मागल्या कांयच तांच्या जिवितान उणें ना कसलेंच लुकसाण तांचे जिवितान ना तांकां क्रिस्ताचें मन मेळटा आनी देवाची जानवाई तेंचे भितर वस्ती करता म्हजीं भुरगीं देवाची जानवायेन पिरायेन आनी कुरपें वाडत आसात आमेन. खासगी गरजा पासत जेजू क्रिस्तान म्हाका आनी म्हज्या घोराब्या समृद्धीच्या कायद्याच्या आज्या पणज्याच्या फामिलीच्या सिरापांत सोडयला. जेजू क्रिस्तान म्हाका गरीबसाणीचो सोडयला आनी ग्रेस केला. म्हाका रिना मेकळो केला. सगळ्यो म्हज्यो गरजो म्हाका फावो केल्या. सांबाळून दवरून सोम्या जेजून म्हाका जायतेंच दिलां. हांव उपोट आनी सुगा जिवीत जियेलां. हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान गिरेस्त आसा. म्हज्या कामार आनी धंद्यार म्हाका व्हड फायदो मेळटा. पिडेंतलो म्हाका पिकवयला आनी म्हाका बरें भलायकेन भरला. म्हाका कसलीच पिडा दुयेंस लागूना. हांव जियेतलें मरचें ना. लांब गांवकार म्हाका दादोसपण आसा कित्याक हीच देवाची येवजण म्हूण हांव जाणा. आत्मीक मनांतलें म्हाका जिवें गेलां. मोन्ना जेजू क्रिस्तान म्हाका दिलां सासणीक म्हाका ताणें लांब वखदा पासत बऱ्या फुडारा पासत उपोट जिविता पासत ग्रेस्ताय पासत बऱ्या भलायके पासत मागलां. हें सगळें देवाचे उतरा प्रमाणे म्हाका फावो जालां. सरेस्परा कांय म्हजो संतोश आसा आनी सगळे म्हजे काळजाचे उतरे जेजू क्रिस्त म्हाका फावो करता. हांव दितां आनी म्हाका परत मेळटा. जशें देवाचें उतर म्हणटा दी आनी तुका परतून मेळटलें. बरें मापान दामून हाडप आनी अतसर मनीस तुजे उठणेन घालतलें. जे मापान हांवें दिलां तेच मापान म्हाका मेजून मेळटा. हांव वखदां व्हडले मापान देखून हांव देंवतां व्हडले मापान. हांव हांसते तोंडान दितां आनी म्हजे जिवे देवान सगळीं करपा पोट मापान म्हाका दिल्या आनी फावो तितलें म्हजे फुडें आसा. म्हजो जिवो देव म्हाका उदारपणी दिता. कांयच म्हाका
म्हजो जिवो दिव जेजू क्रिस्ता उद्देशीन म्हजे सोर गरजा उदारपणी पावता. सोरेस्पोर म्हजो गवळी म्हणटूच कांयच म्हाका उणें ना. कित्याक म्हाका भरलेले मापान मेळून जेजू क्रिस्त म्हजे पासर दुर्बल जालो. जेजू क्रिस्त आयलो म्हाका सुभापणी जिवीत दिवन आनी नितीवंतपणाच्या देण्या वरवीं जेजू क्रिस्तान जो मागलेलो आसा आनी ताच्या मागण्या वरवीं हांव म्हजे जिवितान एका राणये परी जियेता. देव आपले सेवकाचे सुफलायेन संतोष बरी जाता आनी आब्रामाचे बेसांव म्हजेर आसा म्हूण हांव भावार्थान सत मानता आनी तें म्हाका रोखडेंच मेळटा. जें हांव मागतां तें म्हाका म्हजो जिवो देव फावो करता. हांव सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं स्वतंत्र जालां आनी जें कितें हांव म्हजे तोंडान उच्चारतां तेंच म्हजे जिवितान घडटा आनी म्हाका म्हजो जिवो देव कांयच केन्नाच निवारिना. आमेन. जानुवारी मार्गदर्शनापासून स्वताचो पवित्र आत्मा म्हजे भितर जियेता आनी म्हाका सगळ्यांक शिकयता आनी तोच म्हाका संपूर्ण सदांच पावयता. त्या खातीर हांव उच्चारतां म्हाका सूर वळख आसा सगळे परिस्थितीची आनी म्हजेर आड येतल्या आडकोड्यांची. कित्याक म्हजे कांय देवाची जाणवाय आसा. सगळे म्हजे काळजांत हांव सोरेस्पोराचेर विश्वास दवरतां आनी हांव म्हजेच बुद्धीचेर पातयेना. सगळे म्हजे वाटांनी हांव ताका वळखून घेता आनी तोच म्हजो मार्ग नीट करता. सोरेस्पोर म्हजे जिवितान सगळे उत्तम करता. क्रिस्ताचें उतर
काळजान बरी जाणवाय रिपयता. हांव बरे भोंवड्याचो फाटलाव करता आनी हांव ताचोच ताळो आयकता. परक्याचो देवचाराचो ताळो आयकून हांव घेयना. ताचो फाटलाव करिना. जेजू क्रिस्त जावन आसा म्हजी जाणवाय, निधीवंतपण, भाग्यवंतपण आनी सोडवण. ते खातीर जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजे थंय देवाची जाणवाय आसा म्हूण हांव उचारतां. देवाची खुशी म्हाका पडली जाल्या आनी हांव संपूर्ण आत्माय जाणवायेन भरला. हांव जेजू क्रिस्ता थंय जियेता आनी हांव एक नवी रचना जावन आसा. ते खातीर म्हजे थंय जेजू क्रिस्ताचें जिवीत आसा आनी जिवे देवाची जाणवाय म्हजे भितर उपसता. हालेलुया. हांवें पोरणे स्वयंपाक पाठ केल्या आनी नवे सोयी घेतला. म्हजे मनाची नवसोनी जाल्या. जेजू क्रिस्तान म्हाका आपले सारको रचला. म्हाका जाणवायचो आनी दर्शनाचो आत्मा मेळ्ळा. म्हजे अंतस्करणाक उजवाड मेळ्ळा. हांव हे संवसाराची चाल दवरिना पूण देवाच्या उतरा वरवीं म्हजी मनाची नवसोनी जावन म्हजें रुपांतर जालां. आमेन. बुजवण आनी गोठाय पासून हांव देवाचे जाणवायेन वाडत आसा. जेजू क्रिस्ताचें मोहिमेमंत सोबतें हांव बलवंत जालां. म्हाका कालोटाच्या पुर्वेंतलो सोडयला आनी म्हाका ताच्या मोगाच्या पुताच्या राज्यान भितर काडला. हांव देवान जल्मला. संवसाराचेर जैत वर्जन भावात म्हजे भितर वस्ती करता. कारण म्हजे सगळें आसा तो पवित्र आत्मा संवसारांतल्या हेर सगळ्या वायट मेळ्या आत्म्या परस चड बलिश्ट. क्रिस्त जो मागलेलो आसा ताच्या मागणे वरवीं म्हाका बल मेळटा. सोम्याची खुशालकाय म्हजी गोठाय. जेजू म्हज्या जिविताचें बल. देवाची शांती, देवाची परिपूर्णताय म्हाका सोर समाधानान पावयता. म्हजें काळीज आनी मन जेजू क्रिस्ता थंय हाडटा. जें कितें बरें आनी निर्मळ, उत्तम आनी आपुरबायेचें म्हूण लेखतात तसल्याचेर हांव म्हजें मन दवरता. पाड उतर म्हजे तोंडांतल्यान भायर सर
जे फायद्याक पडटा आनी आयकतल्यान बऱ्याक पडटा तेंच उलयता. हांव उलयतां देवाचे पवित्र आत्म्याचें मन हांव दुखयना, कित्याक तेच आत्म्या वरवीं देवान म्हजेर सोडवणीचो शिक्को मारला. हांव देवाचें उतर सदां उलयतां आनी हांव सोर कामांत जेजू क्रिस्तांताय वाडटां. खंयचेच मनशान म्हाका देवाच्या हातांतलो काडूंक जायना, कित्याक म्हजे कडेन सासणें आनी सुगा जिवीत आसा. देवाची शांती देवाची करून जाय म्हजे काळजान राज करता आनी हांव कित्याचीच पर्वा करिना. सगळ्यो म्हज्यो हुस्को हांव देवाच्या हातान घालता, कित्याक तोच म्हाका सांबाळटा. हांव देवाचें उतर म्हजे दोळ्या मुखार दवरता, कित्याक तें जिबें उतर म्हाका जिवीत दिता. तें म्हाका मेळ्ळां, तें म्हजे आख्खे कुडीक भलायकी आनी येवणी दिता. देव म्हजे कुशीक आसा, देव म्हजे भितर आसा, तर म्हजेर हाड कोण येतलो. देवान म्हजे जिणें सगळें बरें तें दिलां, त्या खातीर हांव ताचेर देवीक सैमाचो भागीदार जालां. हांव भावार्थी आनी दुबावी न्हय, हांव भावार्थी. देखून जेजूच्या नांवान हांव सगळें देवचाराचे वायट आत्म्याक थांबयता, नव्यो भासो उलयता, फुडेवंतांचेर हात दवरता. आनी पिडेवंतां बरी जाता. जेजून म्हाका अभिशेक केला. जेजू क्रिस्तान म्हाका पदवी दिल्या. ताचे नांवान वापरूंक आनी जें कितें हांव संवसारान बांदलां तें जेजू क्रिस्त सर्गार बांदून दवरता. सैतानान जेजूचे नांवान हांव तुका आनी सगळें खोटे आत्म्यान बांदता आनी ते म्हाका म्हज्या घोराब्याक कांयच वायट करूंक शकना. आनी जें कितें हांव संवसारांत सोडटां तें जेजू क्रिस्त सर्गांतान सोडून दिता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव आज गोडव्यान सोडटां. आतांच वचात आनी म्हजें पीक सारवसांव सारोवन घेवन येयात. आतांचे आतां वचात. म्हजे जिविताची वाड हाडात. हांव देवाचे कृपेन आनी पवित्र आत्म्याचे बुजवणेन चलता. सर्गीच्या दुतान म्हाका शासनाचे आत्मीक दाय धाडात आनी म्हजी नवसोनी जावं करपा दियात. जेजूचे नांवी हांव जेजू क्रिस्तांताय संपूर्ण आनी सगळे सक्तीचे
जेजू क्रिस्ताचो अधिकार चलयता हांव ताचो अवघाडी म्हाका क्रिस्ता सोबें रचला हांवें बरें काम करचें तें काम क्रिस्तान आदी फुडेंच केलां हांवें ताच्या नमुन्या प्रमाणे चलच्या खातर क्रिस्तान आनी भावार्थी हे सगळे भावा भयणीक आपल्या रीण माफ केलेल्याचो हेच वेळार अनुभव जाला जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी एक जेजू क्रिस्ताचे वांगडी भागीदार सांदे सगळे संवसारांतले लोकांक पवित्र सभेन येवचे हांव फरमायतां आंजानो वचात आनी क्रिस्ताच्या नांवान तांकां इगोर्जेंत हाडात तयार जागृत उर्बेन भरलेले देवाच्या कामाक आदार दिवन पवित्र सभेक आपलो धाव वांटोवन दितोल्या पुडचोडी जालेल्या मागलोल्या जेजूच्या नांवान पवित्र सास घेवन भोंवपी देवचारां पांयां तळां मस्तुपी भावार्थी दुपोवलेल्यांक हाडात पिडेवंतांक हाडात गरिबांक हाडात चपलोल्यांक हाडात आनी ते जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बरे जातात जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमकां सदांकाळ सगळे तरेचो आदार आनी सहकार मेळटा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव म्हजेर आयचे दिसाक अदीक आनी अदीक अभिशेक फरमायता जें कितें हांव उलयतां तेंच हेच वेळार आनी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव हें उलयतां आमेन हालेलुया 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 प्रेज जीसस थँक यू जीसस लव यू जीसस हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Argatuka Jesu. 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 पुढे बस. पुढे. स्क्रिप्ट वाजवून. Argatuka Jesu. पुढे बस. Argatuka Jesu. पुढे. Argatuka Jesu. Argatuka Jesu. Wakhanituka Jesu. Dilwasuka Jesu. Wondanuka Jesu. Mohimatuka Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. तुमका खबर आहे जेजू मुख करता म्हणून तुमचं मुख करता जाणा तुम्ही जेजू तुमचं मुख कितला केला पण आमकां सजमणी हा कसो मुख करता आमकां सांगूंक येना म्हणून आमकां जे नीतिवंत जिवीत जिवपाक दिला ते आमी जियेना. प्रेज गॉड. ओके सो तुमकां खबर आहा
भावार्थ म्हणजे कितें? देवाचे उतर आयकून भावार्थ म्हणजे कितें? दिसती पडना सो भावार्थ म्हणजे दिसती पडना त्या वस्तूची खात्री येता न्हू. सो भावार्थ आहा जाल्यारूच आमकां स्वर्गीय वाटेन एक्सेस मेळटा. स्वर्गीय वाटेन आमकां जे वस्तू जाय आमकां ते मेळून हाडूं येता. सो भावार्थ कसो उत्पन्न जाता? देवाचे उतर आयकून आयकून आनी आयकून. रायट? एक गरजेचें न्हू. भावार्थ ना जाल्यार सगळें कितें केलें आनी तें कांयच ना. हो भावार्थ कोणाचो? हो भावार्थ कोणाचो? हो भावार्थ जेजूचो. पूण आमी धरून जाणा सो ते आयकून जेजूचो भावार्थ आमचे भितर वाडटा. सो जो जेजून केला क्रुसाचेर ते सगळें आमकां मेळून येता. सो तेजो भावार्थ तेणें कितें केलें, तेणें कितें सोंपयलें तें क्रुसाचेर आमचे पासून ताचेर स्वत मानता तेन्ना आमी ताचो भावार्थ आमी उजार करता आमच्या जिवितांत. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो आता भावार्थ चड गरजेचो. आनी आमी कशी देवाक मानवली जाता? आमी कशी मानवली जाता? देवाक आमी देवाक इम्प्रेस काय करूया का? देवाक देव लाईव्ह होता ना? हां इन्वर्टर असा लाईट गया. हाँ ये इन्वर्टर पे रहेगा. इन्वर्टर पे चल रहा है. लाइट गया कहते कुछ Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Arigato Jesus. Arigato Jesus. Arigato Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Arigato Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. Okay. So, आमकां देवाक कशी मानवली जाता आमी? देवाक कशें इम्प्रेस करूं आमी? देवाचे उतर उडोवन आमी बायबल आसा हाडला बायबल हाडूना प्रेज गॉड थँक यू जीसस
आमकां देवाक कशें बरी जाता हिब्रूज 11 चॅप्टर 6 म्हणटा की भावार्था उपेरूच सो जे कितें आहा पळय भावार्थ उपेर हें भावार्थ म्हणजे हांवें जाणा कितें एक उस्त जी आशा करता ती Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Huh? Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So Hebrews 11 verse 6 म्हणटा कितें भावार्था सो जेन्ना आमी देवाक इम्प्रेस हो देवा कडल्यान कितें जाय आमी ह्या संवसारान आमकां स्वयंभावार्थी जिवीत आमकां संवसारान जाय नॅचरल न्हू सुपर नॅचरल ह्यो वस्तू आमकां संवसारान जाय जाल्यार हें देवा कडल्यान मेवता आनी हें देवा कडल्यान मेवता ती वस्त आमकां भावार्थान मेवता प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया प्रेज गॉड थँक यू जीसस सो देवा कशीच आमी भावाक ना जाल्यार कांयच जायना सारकें आनी भावार्थ म्हणजे देवाच्या उतरान उत्पन्न जाल्ली गोश्ट करेक्ट आनी भावार्थ आमी जेन्ना उतरां उलयता हो ही गोश्ट भावार्थ म्हणटा ते उतरान धाडटा सो भाव जशी भिरांत वयता आमच्या उतरान तशी भावार्थाची गोश्ट ते उतरान वयता भावार्थ म्हणजे ते कवरींग हो भावार्थ तुका एक गोश्ट जी आमी देवाच्या भावार्थाची उतरां जेन्ना धाडटा त्या उतरान भावार्थान भरलेली गोश्ट काम करून हाडटा आमकां जर पेकोळी जाय आमकां जर बरेंपण जाय आमकां कितेंय त्रास पिडा आसत आमी भावार्था वयल्यान जोयतिवंत जावं येता प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया सो ओ भावार्थ आमकां कसो मेवला जेजू उलयता जेजून जे केलां तें आमकां जेजू उलयन भावार्थ आमकां मेवला सो हो भावार्थ आयकून आयकून तयार जाता आमच्या भितर खंय तयार जाता आमच्या भितर कसो आयकून देवाचें उतर जेन्ना आमी आयकता तेन्ना भावार्थ जाता
देवाचें उतर आमी तेन्ना भायल्यान आयकता आनी भितरल्यांनी आयकोपाक जाय. तेन्नाच तो भावार्थ कळटा, तेन्नाच तो भावार्थ आमचे कडेन आसा म्हणून येता. आनी जो भावार्थ आमचे कडेन आसा जाल्यार आमी दोंगराक वो दुयेंसाक वो पिडेक प्रॉब्लमाक कसलेय सिच्युएशनाक आमी उलोवं येता आनी आमच्या फेवरान करूं येता. सो देवान आमकां आपले पदवी दिला, आपली शक्ती दिला आनी आमकां तेजे पदवेक यूज करपाक दिला. सो कृपा म्हणजे देवाची पदवी, देवाची खुशी आवडे की तेजी पदवी आमकां आमच्या वाटेन उजार जाता. सो आमच्यानी ताजी पदवी घेवन जुयतीवंत जिवीत जिवोवपाक आमकां अधिकार दिला की ना? आतां आमकां जिवीत आनी मरण खंय आसा? जिवीत आसा. सो आमचे जिवीत जर आमी जिवीत उलयता जाल्यार कसली उतरां उलयतली? जे बायबलान पुस्तकान बरयलां ती उतरां, बरयल्ली उतरां जेन्ना आमी तोंडांतल्यान उलयता आनी जेन्ना भावार्थ येयल्लो आसता आनी ती उतरां उलयता, शुअरली आमकां समज जेजूच्या गायडी आमी बरी जाले म्हणटात जाल्यार तशीच आमी जातली. जी उतरां आमी उलयतली तोंडांतल्यान ती उतरां आमकां जिवीत करून हाडटली. प्रेज गॉड, हालेलुया. सो सोयीबाबती जिवीत जे आमकां जाय ते जेजू बरोबर मेळटा. सोयीबाबती जिवीत जे जाय तो आमकां जेजून करून दवरला ते आमकां घेवपाक शिकपाक जाय. खाली शिकपाक जाय आमी कशें घेवपाचें. सो आमकां ते घेवपाकूच कळना. आमी जायते वाटे चुक्यो जाता की देव करतलो, देव दितलो, पूण ताणें दिल्लें आहा. आमकां खबर नासतना पासून ताणें दिल्लें आसा. प्रेज गॉड, हालेलुया. थँक यू होली स्पिरिट. प्रेज यू होली स्पिरिट. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. म्हणून आमकां भावार्थ ही वस्त कशेंच सोडूंक जायना. जो भावार्थ आसा तो आमच्या फुडल्यान आसा, आमच्या तोंडान आसा आनी आमच्या काळजान आसा. वय की ना? हो भावार्थ खंय आसता? आमच्या मुखार आसा, जिबेर आसा आनी काळजान आसा. सो ही भावार्थाची उतरां जे आमचे लागीं आसा, आमच्या तोंडान आसा, आमच्या काळजान आसा, ही उतरां दीस आनी रात आमी नियाळ करपाक जाय. दीस आनी रात आमी उलोवत रावपाक जाय. दीस आनी रात आमी ह्या उतरां घेवन जेन्ना आमी उजाडटा, जेन्ना आमी उलयत रावता तेन्ना आमकां जी उलयता, जी उतरां आमी उलयता ती उतरां आमकां फावो जाता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ओके. रोमकारांचो चॅप्टर 10:8 वाच. स्पीकर माईक. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Spirit. Thank you, Jesus. रोमकारांचो चॅप्टर 10:8. Thank you, Jesus. Hallelujah. एक माइक ऑन करो. धरून आमी देवाक मंडळी मानवलेली जाल्या. काळजान जावन बाबाक धरून आमी देवाक मानवलेली जाता. ना रोमकारांचो चॅप्टर 10. रोमकारांचो 10:8. तर पवित्र पुस्तक म्हणटा उतर तुका लागींच आसा. माईक सांग. उतर तुका लागींच आसा, तुजे तोंडान आनी तुज्या काळजान. हें
उतर तुका देवाचेर बाबार धरून आपयता तें उतर आनी तोच बाबार आमी परगट करता. Praise God. So, भावार्थाचे उतर खंय आसता? आमच्या लागीं आसा आनी तोंडान आसा आमच्या तोंडान आसा आनी काळजान आसा. आनी आमच्या काळजान आसा. मागीर हें उतर तुका देवाचेर बाबार दवरून आपयता. हें उतर तुका देवाच्या भावार धरून आपयता. तें उतर आनी तोच बाबार आमी परगटता. त्याच उतरांच्याच भावार्थ आमी परगटता. सो देवाची उतरां आयकल्यार आमकां भावार्थ जाता आनी हें भावार्थ आतां आमच्या लागीं आसा, तोंडान आसा, काळजान आसा. हें भावार्थ आमी आतां जे प्रीच करता, जे आमी प्रगट करता, हेच भावार्थाची उतरां आमी प्रगट करता. आनी ह्याच भावार्थाची उतरां कित्याक प्रगट करता? कित्याक आमकां ह्या भावार्थान जे आमी आयकता, पयलो भावार्थ येता आनी ह्या भावार्थान आमकां स्वयंभावार्थें जिवीत घडोवन हाडूं येता. सो स्वयंभावार्थें जिवीत आमकां जाय जाल्यार पयलो म्हटल्यार भावार्थ म्हटल्यार एक सेन्स जो पवित्र आत्म्याचो सेन्स. पवित्र आत्म्याक हो जो सेन्स आसा स्वर्गीय वाटेन आमकां जोडूं येता. स्वर्गीय वाटेन आमकां मेळून हाडूं येता कितें जाय त्यो वस्तू. प्रेज गॉड. सो रोमकार चॅप्टर 8 वर्स 4 अशें म्हणटा, उतर तुज्या लागीं आसा, उतर तुज्या तोंडार आसा, तुज्या काळजान आसा. हें उतर आमी प्रगट करता आनी हें उतर आमी जे आयकता ही उतरां नाइन वास 10:9. खरेंच जेजू स्वामी म्हूण तुजे तोंडान उच्चारून तूं वळखून घेशी आनी देवान ताका मेलेल्यांचो पुनर्जीवन केलो म्हूण काळजान तावन बाबार दर्शीत जाल्यार तुका थारून मेळटलें. प्रेज गॉड. आनी देवास खरेंच जेजू स्वामी म्हूण तुजे तोंडान उच्चारून तूं वळखून घेशी आनी देवान ताका मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केलो म्हूण काळजान तावन बाबार दर्शीत जाल्यार तुका थारून मेळटलें. प्रेज गॉड. सो देवाचें उतर सो जेन्ना आमी जेजूक सोबयांनी दोनी कन्फेस मानून घेता आनी तोंडांतल्यान आमी कितें सांगता आनी काळजान सोत मानता, तेन्ना आमकां थारोवन मेळटा. तेन्ना आमकां जे आमी जे उलयला आनी काळजान सोत मानला, सो जी भावार्थ आमच्या फुडल्यान आसा, जी भावार्थ आमच्या तोंडान आसा, काळजान आसा, आनी हे भावार्थान आमी जेन्ना ते उतरां उलयता आनी हे उतरां उलोवन जे आमी सोत मानता तेन्ना आमकां थारोवन मेळटा. तेन्ना आमकां तें मेळोन येता जे आमी उलयता पळय. सो भावार्थ म्हणजे स्वयंभावार्थें जिवीत घडोवन हाडपाक आमकां आदार दिता. सो हो भावार्थ जेजू वरवीं गावला आनी जेजूची उतरां आयकून गावता. आनी जसो ते 12 वर्सां वस्तुरीक जेन्ना देवाचें उतर गावलें, ते पिडे वयता नासले आनी जेन्ना देवाचें उतर तेका गावलें तेन्ना कितें केलें? तें उतर जो संदेश तेका गावलो आनी ताका एक आशा मेवली आनी ताचे वरवीं ते कितें म्हणूंक लागले? ताच्या आंगुसराक हात लायल्यारूच म्हाका बेकोडी गावली. सो ही उतरां ती म्हणीत रावली रात आनी दीस. आनी जेन्ना तेका सोयीक केलो, इवन ताचे कडेन ती वस्तूच आसली, तरी आसतना त्या लूट क्रावड आसलो, त्या क्रावडान वचून
जेजूच्या आंगवस्त्राक हात लायले आनी तशें तेका पेकोणी गावले. सो हे उतरान आमकां थारोवन मेळटा. तेका थारोवन कशें मेळलें, जशें तेणें भावाक उत्पन्न जालो उलोवन आनी उलोवन दीस आनी रात की जेजूच्या आंगवस्त्राक हात लायल्यारूच म्हाका पेकोणी मेळटली म्हणून. सो तशेंच जर आमी देवाच्या उतरान डेली आमी उलयता, नियाळ करता आनी काळजान सत मानता जाल्यार आमकां तशेंच आमकां थारोवन मेळटलें. जशें हे 12 वर्साचे वस्तुरीक त्रास आसले पळय तितल्यान तेका थारोवन मेळलें तशेंच आमकांय थारोवन मेळटलें. सो आमी जर उलोवंक शिकोवंक ना जाल्यार आमी उलोवंक शिकपाक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे. कित्याक जेन्ना देवाक कितेंय करूंक जाय देव उलयता. तसोच तेणें आमकां ताचे सैमान रुचलेलो आसा म्हणून देवाक जाय आमी उलयली. ह्या संवसारांत देव येवन कांय करचो ना. देव आमकां लिगल ऑथरायजेशन दिला, लिगल आमकां ऑथॉरिटी दिला, आमकां परमिशन दिला, आमकां आशिर्वाद केला की आमी ताचे भाशेन सुरगेक जे जाय तो कसो उलयता आनी घडोवन हाडटा तशेंच आमकांय घडोवन हाडपाक देवान आमकां ती पदवी दिला की ना. सो ती पदवी दिल्या आनी जर आमी उलयना पदवी कशें एक्टिवेट करूया ना उलोवन. सो जेन्ना पासून आमी उलयना कोणांतल्यान आमकां कितें मेळटलें ना. आमी खंयच्या खंय उलय कित्याक जिवितांनी मरण खंय आसा, जिवेन आसा. आतां जिवेन जर भावार्थाची उतरां भायर सरता जाल्यार देवाच्या स्वयंपाचे देवाच्या टायपाचे रिजल्ट मेळचे ना. सो देवान जे तो रुजता तशेंच आमी आमच्या जिवितांत घडोवन हाडूं येता आमच्या भावार्था उरल्या. तेकाच लागून बायबलांत जेजू म्हणटा की ह्या तुमच्या भावार्थान जालें. कोणाकूय पेकयला तो म्हणिना की हांवें तुमकां केलां कितें, तो म्हणटा की तुमच्या भावार्थान. सो आमकां कित्याक आमकां ही देवाची उतरां प्रगट करपाक जाय, कित्याक हे उतरान आमकां भावार्थ मेळटा आनी हे उतरान जी भावार्थ मेळटा कोणांतल्यान जेन्ना आमी उलयता काळजान सत मानता तेन्नाच आमकां तें थारोवन मेळटा. तेन्नाच आमकां तें जे आमच्या जिवितांत जो प्रॉब्लेम घडोवन येयला जो आमी त्रास पिला सिच्युएशन आमचे अगेन्स्ट येयला ताचे वयर आमकां थारोवन घेवं येता. कशें देवाच्या उतरान उलोवन आनी सत. जायते फावटी आमचे कडेन जाता देवाच्या उतरान उलयता पूण सत मानपाक जायना. कित्याक सिम्पटम ते दिसता पळय ते सत मानतात चडशे, तेच रियल दिसता आनी ताचेरूच आमचे 5 सेन्स मी बिलीव करून धांवता. म्हणून आमी जे दिसता तेका सत मानचें न्हू. कित्याक भावार्थ म्हणजे दिसता, भावार्थ म्हणजे खात्री कसले दिसता ते वस्तूच्यो दिसना ते वस्तूच्यो दिसना ते वस्तूच्यो. आतां बायबलाचे बरयल्ल्यो वस्तू दिसली पडटा दिसता उतरां बरयल्लीं आहा पूण जे उतरां जेजू दिसली पडटा ना. ताणें केल्ली वस्तू दिसली पडटा तरी आमकां जे दिसती पडना ती वस्तू खात्री कोण दिता, भावार्थ दिता. सो भावार्थ आमकां जे दिसना ते वस्तूची खात्री दिता. म्हणजे पळय मोबायल दिसती पडटा करेक्ट. समज आतां कितें जालें कितें दिसती पडटा ना पूण कितें दिसती पडना पळय तेच भावार्था वरवीं आमकां तें दिसती पडटा तशें करता. सो जेजून केल्ले वस्तू आमकां जेजून केल्ले वस्तू आहा ते सगळे दिसती पडना जाय. म्हाका पेकोणी जाय, पेकोणी दिसती पडना. म्हाका घाया दिसती पडटा पळय की न्हू. म्हाका त्रास सुद्दां दिसती पडटा कित्याक ते म्हाका रियल दिसता आनी हे रियल दिसता ते वस्तूक आमी सत मानता. हे जावचें ना हो आनी कशें आमी जाय ते दोतोरा कडेन हांगा थिंगा वचून आमी पेकोणी घेवंक सोदता पूण जायते फावटी जायना. एक फावटी थोडे प्रॉब्लेम दोतोरा कडेन जायना. एकदा मेंटल स्ट्रेस आसता, एकदा चिंतनांनी बुडलो ना, एकदा डिप्रेशनांत पडलो ना तो कितें करता. सो जायते प्रॉब्लेम आसा. ते प्रॉब्लेमांतल्यान आमकां हें देवाचें उतर आमी कोणांतल्यान उलयता आनी काळजान सत मानता जाल्यार आमकां थारोवन मेळटा. ते सिच्युएशनाचेर ते प्रॉब्लेमाचेर आमकां थारोवन घडोवन हाडूं येता. सो आमकां थारोवन जाय जाल्यार देवाचें उतर उलयचें पडलें, काळजान सत मानचें पडलें. आमी खाली उलयलें आनी सत मानलें जाल्यार समजता न्हू. सो तोंडांतल्यान उलोवप चड गरजेचें. कसलोय प्रॉब्लेम जावं कित्याक आमकां दिसता आमकां संय जाल्यार एकामेका कडेन उलोवंक वस्तू कडेन उलोवंक आमकां संय ना. आनी देव कितें म्हणटा तुमी वस्तू कडेन उलयता. जेजून कोणा कडेन उलयलें
वाऱ्याकडे उरलेले, ते तुफान जातालो पळय तेजेकडे उरलेले, वादळ मोठ्याकडे उरलेले, तेंका शांत राहा म्हटले, शांत जाले. तशेंच आमकांय उलोवपाक सांगला. जेन्ना पासून आमी उलयना आमकां तारण सो आमकां जो तारण आमच्या जिवितांत आनी देवाचो केलो बसायलो तारण देवाची शांती जे जेजू वरवीं आमकां मेवला ती आमकां जाय जाल्यार आमकां उलोवंक सोदना. कसलेय वाटारांनी कसलेय सिच्युएशनांनी कितलेय व्हडले सिच्युएशन आसूं म्हणून मार्क 11:23 म्हणटा तो इवन दोंगर आसूं म्हणटा की ना केदोय दोंगर दिसती पडत दोळ्याक त्या दोंगराक उलोवपाक आमकां पदवी आसा सोदमानता तुमी आसा म्हणून. सो ह्या दोंगराक उलोवपाक आनी सांगपाक की चल तोरयेन वचून पड जाल्यार म्हणटा देवाची बसायता की हे दोंगर तुजे आयकूंकूच जाय. ह्या दोंगराक आनी पदवी ना उबो रावपाक तेका आयकोचें पडटा. सो देवाचे उतर सोद मानता तेका जीव आसा. देवाचे उतर जिवीत आसा की ना. देवाचे उतर आत्मीक पळय की ना. सो देवाचे उतर जिवीत आसा आनी तें आत्मीक आनी हे जिवीत आमकां देवाच्या उतरा वरवीं आतां आमच्यांनी उलोवन हें जिवीत भोगया. सो देवाचें जिवीत देवान बासायलें जिवीत देवाचें देणें जे तेणें आपल्या ओन जी उतरां सदांच सुरगी वाटेन आसा ती उतरां आमकां संवसारांत धाडल्या आनी जी ती उतरां उलयता तो तीच उतरां आमकां उलोवंक ताजी उतरां आमकां दिली. सो कृपा म्हणजे कितें ताणें आपली उतरां दिल्या आमी तेजी ऑथॉरिटी घेवन आमी उलोवपाक जाय ह्या प्रॉब्लेमाच्या संवसारांत. आमकां कितें दिसता देवा कडेन सोंपयता सगळें देव करतलो देवाक खबर आसा देव जाणा आमचें कशें चिंतप जाता सगळें देव करतलो म्हणून. आतां आमकां जेवण रांदपाक देव रांदता सदां रांदता की ना. तेन्ना आमी सांगिना देव म्हाका रांदून दी म्हणिना न्हू नाजाल्यार आमी देवाचेर सोंपयता. तेन्ना देव आमकां संवसारांत आमकां ऑथॉरिटी दिल्लो ह्या संवसार तुमी चलया म्हणून सांगल्या. आयकलां की ना. हो संवसार कोणें चलोवपाक जाय म्हणून आमी पोटाक जावं आनी कितें वस्तू जावं आमी सदां करता. तशेंच आमी जो देवसार जो आमकां नाडटालो इतले दीस कशें नाडटा देवसार कसो ताळणी हाडटा तो देवसार कसो येता हाड आमच्या दोन सिंगां घालून येता हो भिरान दाखोवपाक येता तो साधू घेवन येता भेकणायता असो सादे सिंपल उतरां घेवन येता. आमकां कळप आसूं ना की तो येयला काय ना तो ताजी उतरां घेवन येता. देवाचे आड जी उतरां आसा पळय तो घेवन आमकां फुटींग उतरां पळय आमकां दाखयता की ही सो म्हणजे म्हाका कितें प्रॉब्लम आहा म्हाका कितें सिच्युएशन आसा ती सिच्युएशन आमकां दोळ्या फुडें दाखयता पळय अशें सिच्युएशनान तूं आनी कांय ना तुज्या. सो आमकां ह्या सिच्युएशनाच्यान भायर सरपाक आमकां देवान आमकां पदवी दिला भावाक दिला आनी पयत वचपा वचून आमकां फुकट देणें दिला. ते देवाच्या उतरान आनी पयत वचप्यान शुअर देवान दिल्लें देणें आमकां घेवंकूच जाय. देवान आमकां सोडयल्या देवान आमकां ताज्या पुता वरवीं धाडून पातकांतल्यान सोडयल्या सगळ्या शिरापांतल्यान सोडयल्या सगळें वायट कितें घडल्या आनी घडटा आनी घडटलें पळय तितूंतल्यान आमकां सोडयलें. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो देवाची जर उतरां आमी उलोवंक ट्रेनिंग जावना जाल्यार बेगीन आमकां उलोवपाक ट्रेन जावपाक जाय की ही उतरां आमकां उलोवंक सांगता. देवान कितेंय घडयल्या उलोवन घडयल्या आनी आमच्या भितर ताजो स्वास आसा ताजो कॅरेक्टर आसा ताजे भाशेनूच आमकां घडला ताची इमेजानूच आमकां घडला म्हणून आमकां ताची उतरां उलयल्यारूच आमकां ताची जिवीत आमचे भितर. सो देवाक जायते आवडी आसा आमकां
पळोवपाक की आमी त्याची भुरगीं आमकां पोस्टी भुरगीं केल्या आनी ताका पळोवपाक जाय आमी बरी जिवीत जिवपाक पूण हूंय कोण तरी त्रासान पडला कोण तरी पिळयेन पडला कोण तरी गरीबसाणीन पडला कोण तरी खंय कोण तरी वायट एडिक्शनान पडलेलो आहा पळय की ना कित्याक पडलेले आहा कित्याक आमकां देवाची जाणवाय ना आमकां देवाची जाणवाय ना म्हणून आमी सगळे आमकां कितें दिसता पळय 5 सेन्सेस कितें म्हणटा पळय 5 विसव कितें म्हणटा पळय ताचे प्रमाणे आमी वागता ताचे प्रमाणे आमी उलयता आनी ती वागतां उलयता पळय ती उतरां आमकां मरण दिता जे दिश्टी पडटा ते उलयता ते आमकां कितें दिता जिवीत दिना आमकां सोय जाला ते दिश्टी पडटा तेका पळोवपाक उलोवपाक आमकां ती सोय जाली आमी तशेंच उलयता आनी देवाचें उतर बसयता पण जे दिश्टी पडना ते आमकां दिश्टी पडना आमकां दिसता स्वप्न उलय आनी देवाचें उतर अशें म्हणटा जे दिश्टी पडना तेच स्वप्न आनी जे दिश्टी पडटा ते म्हणटा ते स्वप्न जे दिश्टी पडटा ते चेंज करूं येता पण जे दिश्टी पडना पळय ते सदां आसले आनी आसतले सो जे दिश्टी पडना पळय वस्त आमकां जे जाय तेच भावान आमी उतरां उलोवपाक जाय सो जेन्ना आमी भावार्थान उतरां उलयता आनी काळजांत सोत मारता जाल्यार खंयचे वाठारांनी आमकां थारोवण म्हणटा ते कसले त्रास आसा सो मार्क 11 23 वाचले न्हू आहा वाचता आनी मार्क 11 मार्कुस 11 Why my God? Thank you, Jesus. देखून हांव तुमकां सांगता कोणूय अशें फुडें वचचें फाटीं दिल्ले लागीं अशें फुडें वचचें देखून हांव तुमकां सांगता पण जेजू उलयता की ना देखून हांव तुमकां सांगता आनी कोणूय आपल्या काळजांत दुबाव दवरिनासतना आपूण म्हणटा ते जातले म्हणून भावार दवरून या दोंगराक म्हणशी हांगासरलो उठ आनी दर्यान वचून पड ते ताची सवय घडटले प्रेज गॉड सो हांगा उलोवचें पडटा उलयना जाल्यार काम जाता ना सो हितून जे आमी त्रास पिडेन जे आमी सिच्युएशनान आमी सांपडलेली आहा ते वातावरणान जी सांपडलेली आहा तितूंतल्यान आमकां देव सावड करतलो हो आमी उलयतली भावार्थाची उतरां आनी आमी थारण करतले उलयल्या उपरांत आमकां थारण करतले सो तो दोंगर कसो दिसतना कसलोय प्रॉब्लेम जावं एकदा सगळे मोबायलामध्ये जुळली जाता एकदा फॅमिलीमध्ये जुळली जाता एकदा सोयऱ्यामध्ये जुळली जाता एकदा शेजाऱ्यामध्ये कित्याक लागून बारीक कन्फ्युजनाक लागून आनी आमकां आतां कितें दिसता सगळें वायट सिच्युएशन आमकां सगळे तो वायट हांव बरो आनी ते सिच्युएशनाचेर जेन्ना आमी वादळां सांपडटा तेन्ना आमकां खबर ना आमी कशी भायर सरतली आमकां कळना कशी भायर सरतली आनी त्या टायमार आमी जो देवसार आमकां कन्फ्युजन घालता आनी आमचें रिलेशनशीप तो आंबट करून घेता ते रिलेशनशीप जर आमकां कित्याक देवान सांगलां आमकां एकामेकाचो मोग करना आनी आमी मोग सोडून आमी एकामेकाक हेट करता पळय की ना सो जर आमी हेट करता जाल्यार आमी देवाची भुरगीं जायना आमी जर एकामेकाक जर आमी मोगान जर मोग करिना जाल्यार आमी आमचे कडेन देवाचो मोग ना सो आमकां दिला अधिकार कोणाचे दिला अधिकार ह्या संवसाराचे मनशाचे दिवना
आमी मनशाचे मनीस अधिकार घेता पण मनशाचे मनीस अधिकार घेवंक जायना कित्याक हांगा खाली मोग करपाक आमकां अधिकार दिला एकामेकाचो मोग कर म्हणटा की ना आमी एकामेकाक मोग करता कितले त्रास दिसता जेन्ना स्पेशली कोण आड उलयता वायट उलयता इवन वायट पासून नाका उलो बारीक कितें जाल्यार बेश्टेच बारीक चावयले पासून आमकां राग येता आनी आमकां दिसता कितें आतां तेणें कितें सांगलां तें सोंप म्हणून आनी आमी रागा वयर जाता आनी आमी ते रागा वयर जावन आमच्या तोंडांतल्यान कशें उतरां येता वायट चिंतना येता वायट उतरां येता सो म्हाजें चिंतप जर देवाच्या उतरा प्रमाणे ना जाल्यार म्हाका बरेंपण मेळटलें ना हांव सारकें उलयतलें देवाच्या उतरा प्रमाणे उलयतलें सो म्हाजी चिंतना जर सारकी ना जाल्यार हांव केन्नाच देवाच्या उतरा प्रमाणे उलोवचो ना म्हणून आमकां सांगता कितें आमी शिकपाक जाय आतां उलोवपाक कोणा कडेन वस्तू कडेन दुयेंसा कडेन पिड्या कडेन आनी देव सराक सगळे हत्यार जो आपलो उजार करता तांकां नाक स्टॉप करपाक आमच्यानी ते उलोवन काडूं येता आमच्यानी उलोवन सांगूं येता देव सराक कांयच करिना जेन्ना आमी देवाचे सुगीचे जे उतर हत्यार दिला तो हत्यार जर आमी यूज करून शिकली जाल्यार देव सराक पयस रावचो पडटलो आमीच ताका परमिशन दिता आमीच ताका येवकार दिता आमच्या जिवितान आमकां त्रास पिडाडपाक पूण जे दिसा आमकां कळ्ळें की आमकां ना दिसता ते वस्तूचे हांव उलोवचें ना भावाक म्हणटा ते दिसना ते वस्तूचे खात्रीक तो म्हाका तें दिसना म्हाका तें बरेंपण जाय म्हाका तें देवाचें जिवीत जाय तें दिसती पडना आनी देवान म्हाका सुवार जिवीत दिलां जेजू म्हणटा जॉन 10:10 देव सारको तुका कितें दिलां तो चोरपाक गेला आनी मारूंक गेला आनी इबार गेला जेजू कितें म्हणटा आपूण कित्याक गेला जिवीत दिवपाक आनी सुमार आतां जेजू फुटीन ना जर तेणें सुमार जिवीत आमकां जर दिवपाक येयला जाल्यार ही सुमार जिवीत आमी घेवपाक जाय की ना आनी कशें घेतले तोंडांतल्यान उलोवन काळजांतल्यान सोत मारून सो तोंडांतल्यान उलोवन काळजांतल्यान सोत मारता तेन्ना आमकां तें थारोवन आनी सुमार जिवीत फावो जाता सो सुमार जिवीत दिल्लें आहा ते दिल्लें सुमार जिवीत म्हाका केन्ना मेळटा जेन्ना हांव तोंडांतल्यान उलयता काळजान सोत मारता आनी हांव सोत मारता जेजू मेलेल्यांचो पळोवन जिवो जाला सो आमी जेन्ना सोत मारता आनी आमी उलयता काळजांतल्यान आनी तोंडांतल्यान उलयता काळजान सोत मारता आमचें थारोवन म्हणटा तें शुवर आसा आनी खंयचोय तूं बायबलान वाचत जाल्यार सगळ्यांनी जेजू उतर उलयलो आनी घडलें कोणाच्या भावार कोण आमचो भावार आमकां जाय ताचे भितर भावार वाडलेलो जेजू भितर भावार वाडलो ते जेन्ना पासून आमचो भावार जेजू भितर वाडना तेन्ना पासून आमकां स्वयंभावाचें जिवीत घडोवंक जायना सो आमकां स्वयंभावाचें जिवीत जर घडोवन हाडपाक जाय जाल्यार आमकां तेजोच भावार कामाक येता ताजोच भावार उलोवन आनी सोत मारूनच आमकां तें थारोवणाक हाडूं येता प्रेज गॉड हालेलुया थँक यू जीसस जशी आमी देवसाराची उतरां उलयताले आनी ताचे उतरां उलोवन आमी देवसाराक येवकार दिताले तो ताजी उतरां म्हणजे खंयची उतरां आतां तो कसो आमकां ऑपरेट करता तो आमकां ऑपरेट 5 सेन्सान करता आमकां जे दिसा आदाम आनी एवेन देवाची आड गेली ती देवान कितें म्हणलेलें जेन्ना तुमी ह्या झाडाचें जर फळ खाल्लें जाल्यार कितें जातलें म्हणलेलें मरतली म्हणलेलें जेन्ना देवसान येता देवसान कसो येता रे उतरां घेवन येता म्हणजे तुजो एक फ्रेंड कसो घेवंक येता म्हणजे म्हाका तुजी कॅर आसा म्हाका तुजें बरेंपण पळोवपाक जाय म्हणून तो कितें म्हणटा येवन हें झाडाचें फळ खाल्लें जाल्यार तुमी मरची ना कितें म्हणटा देव कितें म्हणटलो आमी कितें उलयता
देव कसो उलयता वो देवान सांगलेले सोद मानपाक जाय की देवान सांगलेले सोद मानपाक जाय आमी चडशे आमकां ट्रेनिंग करून मेवल्या देवान सारकें सांगता पळय ते उलोवपाक इवन आमी स्क्रिप्चर जाणा जाय इवन आमी जायते पण जेन्ना सिच्युएशन घडोवन येता तेन्ना आमी देवाची उतरां उलयता वो विसरता विसरता की ना कित्याक विसरता दिसता कित्याक आमी तेका चड वेळ दिवना रात आनी दीस जे आमकां सांगला नियाळ करपाक ते आमी करता जेन्ना म्हाका गरज पडटा तेन्नाच हांव नियाळ करता जेन्ना गरज ना तेन्ना म्हाका संवसारीक काम करता म्हणून हांव चड सेन्सिटीव जायना चड हांव देवाचे कसलो त्रास जाता हांव देवाचे उतर रोखडेच कोणाक दिना कित्याक म्हाका ती सोयी ना म्हाका ती सोयी करपाक जाय म्हाका ते देवाच्या उतराक सारको लागींपण हाडपाक जाय म्हाका सारकें चतुरायेन हे उतर चतूर हाडपाक जाय हे उतराक आमी संवसारीक उतराक चतूर आसा आमकां रोखडेच कितें दिसता आनी कितें आयकूंक येता तें सोंप मानपाक आमी एक्सपर्ट आसा तितूंतल्यान आमी भायर सरून उतर कितें सांगता पळय तें आमी सोंप मानपाक जाय आतां सपोज एवेन ते देवसाचे उतरां आयकलें आनी कितें केलें तेजे पाळणे उतरां आमी कोणाची उतरां पाळटा आमी अशीं कोणाची उतरां पाळ म्हणटा आमकां देव ताची उतरां तेजी उतरां पाळून आमकां मरण मेवता त्रास पिडा मरण सगळें आमचें आमकां घडोवन येता पूण जर आमकां देव सांगता आनी त्याच उतरां प्रमाणे जर आमी उलयतात जाल्यार त्याच उतरां प्रमाणे जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत देवाचें जिवीत पळोवंक ना सुबाळपणाचें जिवीत जें आमकां तेणें दिलां तें जिवीत आमच्या जिवितांत पळोवंक दीस आनी दीस आमकां जी बदलावणी पळोवंक वता देवाची महिमा देवाचो उजवाड देवाचे कृपेन भरलेलें जिवीत आमी पळोवंक आनी देवान आमकां ताजी उतरां दिलां आनी हें उतर दिवन हांगासर स्वर्ग कशें जिवीत जिवपाक सांगलां स्वर्गी राज्यांत कशे लोक थंय दुयेंस ना पिड्या ना चोरयो ना कांय ना थंय इवन कितें म्हणटा इन्सेक्ट्स कितें वस्तू समज घातले जाल्यार कितें खातात न्हू तशें म्हणटा तें कांयच नासता स्वर्गी राज्यांत तशेंच आमकां हांगासर संवसारांत आसत तशेंच जिवपाक सांगलां जेन्ना पवित्र आत्मो आसा तुजे भितर कसो आतां पवित्र आत्मो कसो मेळटा मनशाक Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जेन्ना देवान आमकां सांगलां हांव म्हाज्या स्वयंपाचो तुमकां रुच हांव स्वता जर हांव उलयता आनी वस्तू करता जें कितें घडयलां कशें घडयलां दिसता जें आमकां दिसती पडटा तें कशें घडलेलें आहा उतरां सो देवा कडेन भावार्थाचें उतर आसा देवान आमकां दिलां भावार्थाचें उतरां सो जेजू उर्वेन आमकां आतां घडोवंक जाता आमच्या जे वायट देवसारान घडयल्लें आहा थंय देवाचें उतर घेवन आमकां आमचे पासून आमचें थारोन हाडपा पासून उलोव येता सो जेन्ना पासून आमी उलयना तेन्ना पासून आमकां कांयच सो कितें उलयता आमी दिसती पडटा तें उलयता दिसती पडटा तें उलयता आमी देवाचें उतर कितें उलयता पळय कांय दिसती पडना जी दिसती पडना म्हाका घावो दिसती पडटा पेकोणें दिसती पडटा प्रॉब्लेम दिसती पडटा दुयेंस दिसती पडटा पिडा दिसती पडटा म्हाका कितें दिसती पडना बरेंपण पेकोणी होय की ना ग्रेस कार्ड घाललो हें दिसती पडटा दिसती पडना आतां हें दिसती पडना ते वस्तूक स्वता म्हणटा आनी स्वत कसो मानतलो उलय कोणाकल्यान आनी आतांच आमी कन्फेस केला न्हू आमी जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड दिसती पडटा पण आमी कितें उलयली भावार्थाचें हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड म्हणून देवसराक पिडेक रोगाक रागाक सामकेपणाक इमकेपणाक म्हाजे कडेन म्हाजे वयर कसलोच
अधिकार ना कित्याक जेजूची कूड आमकां दिसती पडना पण तरी आसतना हांव मानता उलोवन की हांव म्हाजी कूड जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड सो म्हाजी कूड ही म्हाजी न्हू आतां जेजू क्रिस्ताची कूड सो ताजी कूड असल्या कारणान की आतां हे दुयेंस पिडाक ताजे हेजे भितर अधिकार ना देव सर कसो अधिकार घेता जेन्ना आमी भिरान जेन्ना आमी दिसती पडटा ते उलयता कितें आयकता तेका सोत मानता आनी ते सोत समजता तूं फटवता सो हे 5 सेन्सीस दिला ते आमकां कितें देवा कडेन समज घडून हाडपाक न्हू संवसारान ह्या संवसारान कनेक्शन दिवपाक आमकां हे 5 सेन्सीस दिल्ले आसा पण देवा कडेन समज घडून हाडपाक आमकां भावार्थाचो सेन्स दिला भावार्थाचे कितें म्हणटा ते विसव दिला सो हो भावार्थ आमकां आमच्या फुडल्यान आमच्या लागीं आसा आमच्या तोंडान आसा काळजान आसा ह्याच्याच वरवीं आमकां आमचे बदलावणी करूं येता आनी जेन्ना हे आमच्या लागीं आसा तोंडान आसा काळजान आसा हिका उलोवचें पडलें सो काळजान जें आसा तें तोंडान उलोवचें पडलें आनी जेन्ना तूं उलयताय आनी तूं स्वत जर मानिनाय तरी कितें जायना तूं उलोवन स्वत मानूंक जाय की जेजून तूं सांगला आनी ते 12 वर्साचे लोक वस्तुरेक जर पेकोणी मेवले आनी ताचे उतरां प्रमाणे जाल्यार म्हाकाय हांव जे उलयता भावार्थाची उतरां त्या प्रमाणे म्हाकाय म्हाज्या सुटावो प्रॉब्लमांतल्यान सुटावो गावला म्हणून हांव जो स्वत मानता जाल्यार ते म्हणटा तुजेंच ते म्हणटा तुजेंच आनी जे आमचें आहा पळय तें आमी स्वत मानूंक सोदना तें दिसती पडना म्हणून सो कितली आमचे तकलेन चिंतनां बदलपाक जाय कितली बदलावणी जाय पडटली जो चिंतना बदलना आमचे डिसिजन बदल सारकें जायना बिलीव सारकें जावचें ना स्वत मानप सारकें जावचें ना चिंतना बदलचें पडलें चिंतना बदलून जाल्यार रात आनी दीस देवाचें उतर आयकूंक पडलें चड आनी चड वेळ कोणाक दिवचो पडलो देवाची उतरां आयकूंक आमकां चडशें कितें दिसती पडटा प्रॉब्लमाक दिसती पडटा दोळ्या फुडल्यान कितें प्रॉब्लम घडटा पळय ते प्रॉब्लमाचेर चड एटेन्शन वयता चड फोकस वयता आनी थंय सगळे आमचे थंय एट्रॅक्ट जाता आनी सगळे थंय आमचो फोकस जाता म्हणून आमी कितें करता एकाच स्वत मानता जे आमकां दिसती पडटा पण देवान पासान ते उतरां मागीर कितें दिसता जायना कशें दिसता दिसती पडना म्हणून आमकां स्वप्न कशें दिसता आनी हे दिसती पडना ते भावार्थान भावार्थ जे आमकां खात्रेता दिसती पडना त्यो वस्तू आमी घडोवन हाडूं येता भावार्था वरवीं सो भावार्थ म्हणटा ते एक वस्त आशा केली जी आशा आमी करता तेजेर ती खात्री दिता जे दिसना पळय सो ह्या भावार्थ दिल्ल्या भावार्थ आमकां भावार्थ मेवलेल्या भावार्थाक जर आमी उलयना तोंडांतल्यान जाल्यार आमकां थारोवंक चान्स ना प्रेज गॉड आनी कितें एक दिसान जायना कितें वस्तू आमकां जाय जाल्यार आमकां ट्रेनिंग कित्याक आमकां 5 सेन्साचेर इतली सेन्सिटीव जाले आमी कितें रोखडेच आमचे 5 सेन्स आड येता आमचो दुस्मान जाला कोण आमचे 5 सेन्स देवाचा दुस्मान मागीर आमचे 5 सेन्सूच आमकां आमचो दुस्मान जालो ताचेरूच आमी कंट्रोल घेवपाक जाय 5 सेन्सीस जर आमचेर कंट्रोल घेता आमी वीक मनशां आमकां देवसाराक तरी नाटलो सो आमी 5 सेन्स जे आसा पळय ताचेर कंट्रोल घेवपाक जाय कशें पळय तत्ज्ञान जो भावार्थ करून जाता त्या भावार्थ 5 सेन्सान कंट्रोल करपाक जाय तेन्ना आमी देवाची उतरां जेन्ना उलयता तेच उतरां आमकां कळून येता प्रेज गॉड हालेलुया थँक यू जीसस सो देवान आमी सांगलेली भुरगीं आसली आमकां देवाची वळख नासली जशी आदावानी देवान सांगलेली झाडाची फळां खावं नाका म्हणून आमकांय सांगता वायट फळ खावं नाका आमी खायत आसा विसरता आनी खायत आसा आदावान आनी इवन खाल्ले म्हणून ती इवन गार्डनान तेका सगळे फुकट देणे आसले सगळे फुकट ते वगडायले वय की ना
सगळे फुकट काढले, सगळे त्यांनी खाऊन घेऊन सगळं घातले. तुरीसारखे सगळे हाती बाहेर केले आणि मागीर कसलो सोय गेलो त्यांचे पाटकाचो. सो त्यांचे भुरगीं जो जन्माक आयली पाटकाची सोय मारली, एकामेका मारूंक लागली. होय की ना? देवान अशें जीव दिल्ले. सो आतां जेजू उर्बेन जर आमकां हे सगळे आदावरल्यान जे पाटकाची भुरगीं सुद्दां जल्माक येताली, आतां जेजू उर्बेन पवित्र जावपाक सोयीत गावला. परती आमी जे आदाव आनी एवीक रोचलेले स्टार्टेक तशीच आमी जेजूक जेन्ना मानता, जेजूक जेन्ना स्वत मानता आनी जेजू वयल्यान आमी आतां उक्ती नितीवंत कोण जाल्या. खाली उलोवपाक जाय, तोंडान उलोवपाक जाय आनी कानान सोंसपाक जाय. सो जेजूक जेन्ना 40 दीस उपास केलो की ना, तेन्ना देवसार गेलो तुजे कडेन. देवसार गेलो कितें म्हणून सांगलें? मोग दिले. फातराचे उंडे कर. कित्याक तेका सांगूंक जाय? कित्याक सांगूंक जाय की तूं फातराचे उंडे करून दाखय म्हणून? कितें फायदो आहा तेका? देवसार कितें फायदो आहा? सो तेका काळण्यान घालून चुकी. सो जेजू कडेन येता आनी कितें सांगता? तुजो देवाचो पूत आसाय जाल्यार हे फातराचे उंडे करून दाखय. आतां आमकांय तशें क्वेश्चन येता की ना? आमकांय तशें जायते ताळमेळ येता. आमी हे ताळण्याचे कशें जैतीक दवरूंक जाय? आमकां तो सांगीत आसता थोडी हे घडटा, थोडी हे जाता, थोडी हे जायना, थोडी ते जायना, तुजो देव मोग करिना, तूं पळय कितें जाला, तुजे भुरगीं खंय पावला, तुजो घोव, तुजी बायल, तुजी भयण, कितें कितें आमकां ह्यो सांगूंक आसता की ना? जसो तो आमचे सारके मोगान आमचो मोग करता दाखयता, आमचो मोग करता दाखयता आनी आमकां क्वेश्चन करता, पळय हे प्रॉब्लेम आहा तुजे, ते प्रॉब्लेम आहा, ते प्रॉब्लेम आहा. आनी देव हे सगळें कांय दाखयना. देव खाली म्हणटा हांव तुमचो मोग करता. जिवीत आनी मरण तुमचे जिबेर आसा. मरण हांवें दिवं ना, पूण संवसारांत तुमी देवसाराचे उतर आयकून मरण हाडल्यात आनी तरी आसतना म्हाज्या पुता वयल्यान तुमकां आतां जिवीत घडोवन हाडटा. सो जिवीत आनी मरण आतां तुमच्या लागीं तुमचे कडेन आसा, तुमचे जिबेर आसा. तुमी कितें उलयतले आनी स्वत मानतले तें तुमकां कळटा. सो देवाचें उतर जर आमी स्वत मानता, उलोवचें पडलें, उलोवन स्वत मानचें पडलें जाल्यार म्हाका जिवीत. सो जिवीत म्हाका देवाचें उतर उलोवन आनी स्वत मानून गावता. मरणय कसो गावता? उलोवन आनी स्वत मानून. आनी ते उलयता जे आमकां संवसारी वस्तूंनी दिश्टी पडटा पळय. सो दिश्टी पडटा ते आतां आमी स्वत मानपाचें ना. सो दिश्टी पडटा ते वस्तूक आमी स्वत मानलेले आमी ती आतां फटवता, देवसारच्या ताळण्यान पडटा. म्हणून हो देवसार जेजूक दाखयता हे फातराचे उंडे करून दाखयता. जेजून करून दाखयले ना न्हू? कित्याक करून दाखोवंक ना? जेजूक जायना जालें? जातालें न्हू? कित्याक तेका दाखोवंक नाका आसलें? तेजे कडेन घडटाले पण तेणें दाखयलें करून ना. कित्याक जेजूक ताचो हुकूम आयकोपाक नाका आसलो. जेजूक ताची तो कोण म्हाका सांगपाक, जेन्ना आमचे कडेन उलयता कोण तरी एकले आसतना तो उलयता, आमी म्हणटा तेका तूं कोण म्हाका सांगपाक? हो तेका आपूण बाय वय 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 करून आमी तें आयकत रावता. आमी तें आयकत आसता. तो सांगीत आहा कितें कितें, पळय तूं दिसती बरें, कोणें तरी सांगलें पळय तूं तुका जाय दिसती पडना, बरें दिसती पडना, तूं काळें आसा, तूं गोरें आसा, तूं ल्हान आसा, मोठें आसा, तूं गोरें आसा, तूं हें सारकें ना, तें सारकें ना, पण म्हणी जाल्यार कितें दिसता? रातांनी दिसता. ताजेरूच चिंता की ना?
चिंतवून जाता की ना कोणी म्हणजे तुझे दात सारखे ना कोणी नाक सारखे ना कोणी डोळे सारखे ना कोणी कान सारखे ना किती जाता दुःख दिसता दिसता की ना कोण म्हणटा तुझे केस ना किती जाता किती दिसता दुःख घेऊन जाय आमच्यानी ते आम्ही स्वप्न करता पण आम्ही रोखडेच आम्ही कोथिंबीर जाता आणि आम्ही खंयची उतरावण दिता संवसार सो आम्ही जे दिता आमकां कितें उलयता पळय ते आमी घेता हें म्हाजें म्हणून अशें आमकां घेवपाची गरज ना जें तुजें न्हू जें तुका नाका तें तूं घेवं नाका तो दिला जाय पण जिवीत आनी मरण तेजें जिवेन ना म्हाजें जिवीत आनी मरण दुसऱ्याचें जिवेन ना सो तेणें उलयली उतरां हांवें कितें घेवंक जाय ती बरी आसूं ती वायट आसूं बरी आहा जाल्यार तुका दिसता देवाची उतरां पळोवन हांव आपल्याक घे देवाची उतरां पडना ना जाल्यार घेवं नाका कोणें सांगला कंपल्सरी घे म्हटल्यार देवाची उतरां म्हटल्यार तुका घेवचेच पडटा म्हटल्यार चॉयस दिला की ना चॉयस आमचो आहा की ना घेवपाची वा ना घेवपाची चॉयस आमचो न्हू तेन्ना चॉयस दिता तेन्ना आमच्यानी कंपल्सरी घे म्हणून सांगना चॉयस तुका जाय जाल्यार घे ना जाल्यार सोड आमी कितें करता ते नको आमी घेता सो आयज म्हाजें कितें दिसवटा जाल्यार आमी कोणाक ब्लेम करता दुसऱ्याक आयज म्हाका त्रास पडला कितें येयला जाल्यार कोणाक ब्लेम करता शेजाऱ्याक सो दुसऱ्यांक आमी ब्लेम करतात म्हाजें दिसवटा म्हणून आमकां कितें दिसता देवासाच्या ताळ्यान आमी फटवता ते ताळ्यानूच आमी तो आमकां देवान दिल्ले स्वयंभावाचें जिवीत घडोवन हाडून आमचें जिवीतान तें सोडून आमकां नॅचरल हितून व्हरता सो आमी देवाची उतरां जी शिकता जो जेजून म्हटला आनी ताणें आपलो रिपोर्ट तयार करून दवरिला आनी म्हटला म्हाज्या गायांनी तुमी बरी जाल्यार आतां म्हाका दिसती पडना बरें म्हण जाल्यार स्वत मारपाचें कितें म्हणटा तें दुबावपाचें जेजू म्हणटा म्हाज्या गायांनी तुमी बरी जाल्या सो खंयचोय गांव खंयचोय प्रॉब्लेम कोणीचो जालो पण एकूच सेंटेन्सान तेणें सोंपयला जें तेणें केलां तें आनी रिपोर्ट तयार करून दिला दोतोर कितेंय सांगू पण दोतोरा वयर रिपोर्ट जेजू तयार करून दवरला की तुमी म्हाज्या गायांनी बरी जातली जाल्या जातली जाल्या न्हू आमकां जाय तेवढे फोटो जातली म्हणून प्रेज गॉड सो आमी जो जेजूच्या गायांनी बरी जाल्ली आसा पण बरेपण दिसती पडना प्रॉब्लेम खंय आसा स्वत मानप करेक्ट हांव उलयता जायत पण स्वत मानिना कित्याक म्हाका कितें दिसती पडटा पळय स्वत म्हाका कितें दिसती पडटा पळय तेका स्वत मानता उलयता जावं जेजू गायने बरी जाल्या वा जेजू गाय म्हाजी भुरगीं बरी जाल्या जेजू गाय म्हाजो मोगाचो बरो जाला पण म्हाका दिसती कितें पडटा आसा तशें आनी जे आसा तशें दिसती पडटा ते म्हाका ते रियल दिसती पडटा आहा म्हणून दिसती पडटा पण जेजू कितें म्हटलां पळय म्हाज्या गायनी खूब बरी जाल्या आमी म्हणटा जायत जेजू गायनी बरी जाल्या पूण स्वत स्वत कितें मानता कितें दिसता पळय ते सिम्पटम जे त्रास जे पिड्या दिसती पडटा पळय तेका आमचे चड रियल दिसता आनी दोळ्याक थंय वयता आनी ते स्वत मानता म्हणटा जायत देवा जेजू गायनी बरी जाल्या पण स्वत कितें जाता आमचें कितें पळयता पळय थंय थंय आमचें कितें मिसमॅच जाता थंय आमचें डिस्कनेक्ट जाता इवन म्हणटा जाल्यार पासून आमचे कडेन देवान भासायली आमकां ती उतरां बिलीव करिना जाल्यार स्वत मानिना जाल्यार आमकां तें गावना आनी आमी म्हणटा आयज कितले फावटी म्हटलें हांव रात आनी दीस म्हणटा ब्रदर हांव रात आनी दीस मागणी करता ब्रदर रात आनी दीस मागणी करून पासून कितें जाता स्वत मानिना जाल्यार म्हाजें जायना तें प्रेज गॉड Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So, आता तोंडान उलोवपाक गरजेचें तोंडान उलोवन काळजाक स्वत मानपाक गरजेचें आनी आतां आमी उलोवपी मनशां जातलीं की दिसती पडटा तेका स्वत मानतलीं
ते दिसती पडटा ते रियल म्हणून मानतली ओ दिसती पडना जे म्हाका बरें पण जाय ते कशें मानतले दिश्टी पडत एक्सपर्ट ते का सॉल्व मानतले तर आमकां कसलोय प्रॉब्लेम जाला जायत जावं आमच्या फॅमिलीमध्ये जावं आमच्या कोणा कडेन जाल्यार आमी जी उलयताली दिसती पडटा पळय ते सोडून जे दिसती पडना जे म्हाका जाय म्हाजो आवडो कितें म्हाका एक्चुअली जाय कितें पिकोवणी म्हाका जाय बरेंपण म्हाका जाय बेस काय म्हाका जाय आनी देवाची खुशी आवडे देवाचो आवडो कितें आमी ग्रेस काय भरलेली आमी हेल्दी वेल्दी अनॉइंटेड आमकां आमी मागलेली आमी मोगान भरलेली ती तुजो मोगूत तेजी आमची शक्ती तेजी पावर आनी तो आमचो मोग करता म्हणून आमकां तेणें सगळें आमकां कितें जाय जो सुर्गेन तो स्वता चलयता ती उतरां तेणें आमकां धाडलेली आसा आनी ही उतरां आमकां उलय सांगता आनी स्वता म्हणटा ताजी उतरां ती आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरपाक जाय जर तो उलयली उतरां आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता आनी स्वत मानता जाल्यार आमी पळोवंक ना कोणी पळोवंक ना आमकां कितें जाय ते आमचे आवडे आसा ते सगळें केदेय प्रॉब्लेम जावं दोंगराक वयर ते प्रॉब्लेम जावं तोय ते दोंगराक सांगून आमी तेका धाडूं येता ते दोंगराक उलोवचें पडटा आमी चडशीं सांगलें की देवाक दोंगराच्या बद्दल प्रेज गॉड हालेलुया थँक यू जीसस थँक यू जीसस थँक यू जीसस सो भावार्थ इतलो गरजेचो भावार्थ जर ना जाल्यार आमी शुअरली कितेंय उलयता जायत आमची मेंटल नॉलेज आमची संवसारीक नॉलेज कितेंय उलयलें जायत तें आमकां जिवीत दिवपाचें ना सो भावार्थ म्हाका येतलो आनी वयतलो सो म्हाका जर भावार्थ कंटिन्यू दवरपाक जाय जाल्यार म्हाका कंटिन्यू उतर आयकपाचें पडलें आनी जे कंटिन्यू जो हांव उतर आयकून जर म्हाका भितरल्यान आयकता भायल्यानय आयकता भायल्यान आयकला म्हणून जायना चडशें आमचें कितें जाता हांव येयलां आयकलां जालें आतां जातलें देवाचें काम दिसता पण जे आयकलां तें भितरल्यान आयकोवपाक जाय भितरल्या कानान आयकोवपाक जाय भायल्या कानान आयकलें म्हणून जायना सो भायल्या कानान जे आयकलां जर भितरल्या कानान तूं आयकता आतां तुका तो भावार्थ तुजो सो भावार्थ उत्पन्न जाला जाल्यार तुवें कितेंय उलोवं येता पण कितें उलयन उतरां भायर उलोवंक जायना जे उतरां आमी कितें सांगता पळय तेंच देवाची खुशी कितें आमकां तें उलोवपाचें सो देवाक जाय आमी बरें जिवीत जिवोवपाक हे संवसाराचेर अधिकार घेवपाक पण हे संवसाराचे अधिकार आमी देवसराक परत तेजे आयकून दिता आमी म्हणून तो आमकां हे सगळे नाका ते दुयेंस पिडा हजारांनी नांवांची येयल्या पळय दुयेंस पिडेची कित्या खातीर आमी तेका दिल्या अधिकार तेका अधिकार ना तेणेन आमकां धमकावंक जाय तेणें आमकां जबरदस्ती करूंक जाय तेजें कांयच ना जेजून तेजें काबार केल्लो आहा जेजून तेजें सगळें हत्यारां सगळें कितें आसलें तें पातकाचें सोय पासून सोंपयलें खाली तो येता कितें पावर कोणा कडेन आहा म्हाजे कडेन मनशा कडेन पावर आहा जेजून कडेन कितें पावर देवसाराचो जो आसलो पळय ह्या संवसाराचेर अधिकार चलोवपाक जे आदामान इवे कडेन येल्ले पळय तेणें पावर संवसारात आपूण संवसाराचो देव जाल्लो पळय तो आतां अधिकार तेजे कडेन ना समजता जो अधिकार तो घेवन गेलो आदामान इवे कडल्यान संवसाराच्या अधिकारांनी आपूण देव जालो तो अधिकार तेजे कडेन ना आता तो अधिकार जेजू वरवीं आमकां हाडून दिल्लो आसा आनी हो अधिकार जर आमकां मेळला आनी आमच्या जिवेर म्हाज्या जिवितांत म्हाजें मरण आसा तो कितें देवसा दितलो तुका जिवीत दितलो मरण दितलो सो हे तोंडांतल्यान हांव जें कितें उलयता हांव कितें हांव चिंतता म्हाज्या चिंतनांत कितें आहा पळय तें तोंडार येतलें की ना म्हाज्या चिंतनांत कितें नॉलेज आसा पळय ती तोंडार येतली की ना सो म्हाजी चिंतना बदलपाक उतरां बदलपाक जाय कंटिन्यू जर हांव देवाच्या उतरान हांव निवत आसा
आणि देवाचे उतरूच म्हाका भितर रात आनी दीस हांव नियाळ करीत आसा जाल्यार म्हाका चड आनी चड कितें म्हाका खंयच्याय टायमार देवाचे उतरां उगडास जाता कसले कश्ट पिडाच्या टायमार देवाचे उतरां उगडास जाता न्हू की म्हाका कितें दिसतालें न्हू की घाये न्हू की पिडा न्हू की वादळ मोड आतां जेन्ना बोटीन वयताले जेजू न्हिदलो जाणा न्हू मागीर सीस जेन्ना जागे आसले तेणें पळयलें की बोट बुडटाली वादळ मोड येवन ते आतां सोंपले मेले म्हणून भिवूंक लागले वय की न्हू आतां जेजू तेंचे वांगडा आसा जेजू न्हिदला तो सुशेगाद आनी हे आतां ते वादळ मोड पळयता आनी भियेले कोण पळयता आनी उदक भरता ते बोटीन आतां ते भिवन कितें करता जेजू पळयता जेजू तेका शबायस दिता म्हाका उठयले म्हणून आं ओ तेका सांगलें हलक्या भावार्थाची सो आमी कितें करता वादळ मोड येता तिका भियेता ते पळोवन आमकां आमी स्वत मानता हें काबार सोंपलें म्हणून ओ आमी स्वयंभा उरते जिवीत म्हणून आमी येता स्वयं आसत स्वयं दिश्टी पडटा जाय पूण स्वयंभा उरते जिवीत उडोवपाक भावार्थाचे उतर म्हाज्यान उलयल्यार आनी स्वत म्हणल्यार थारोन हाडी येता जशें जेजू उलयलो थारोन येयलें तुमी वादळ म्हणून शांत जालें सगळें थारोन येयलें तशेंच म्हाज्या जिविताचो थारोन हाडपाक म्हाका रात आनी दीस देवाच्या उतरान जे शिकला जे आयकला आनी तेच उतरां म्हाका कोणांतल्यान उलोवचें पडटलें प्रेज गॉड हालेलुया आनी जे वाट्यो आमी शिकल्या जे आमी संवसारी वाटेन जे शिकल्या ते ऑटोमॅटीक सुट्टेले कशें सुट्टेले देवाचें उतर जर आमी घेतात ती सगळ्या जेजूचो भावार्थ जर वाडटा भितर आमचे भितर जाल्यार जे स्वताची वाट आमी घेतलेले संवसारी ती वाट सोडटा आनी जेजूची वाट घेतले आनी तुज्या आपल्या एबिलिटीन हांव संवसारी वाट चलचो ना आनी हांव देवाची वाट चलतलो म्हणून जबरदस्ती करीत जाल्यार जावचें 2 दीस चलतलो पडटलें पूण तूं जर सांगला तशें देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन रात आनी दीस तूं देवाचें उतर आयकोपूच वेळ दिताय जाल्यार शुअरली तुजी संवसारी वाट जी घेतलेली ती तूं सोडटली संवसारी सगळे फ्रेंड आनी तुजे इश्ट आसले ते तांकां सगळे सोडटले आनी आतां देवान दिल्ले इश्ट देवान दिल्ले मनीस देवान दिल्ले वाट त्या वाटेन कशें की तूं रात आनी दीस आयकता आनी जे तूं आयकता आनी आयकता ती तुज्या मनान आतां चिंतना बदलता सो उतरां जी आयकता तूं ताजे वरवीं चिंतना बदलता चिंतना बदलता जाल्यार तुजें डिसिजन बदलता समजता सो कसली परिस्थिती आसली आमच्या जिवितांत आतां ती परिस्थिती आमच्यार दबाव हाडूंक जायना पण सदांच परिस्थिती दबाव हाडले आमकां वय की ना जेन्ना परिस्थिती येयल्या आमी सदांच चेपोन ते भारान आमी चेपल्या वय की न्हू दोळ्यान दिश्टी पडल्या ते सदांच आमी स्वत मानून चेपल्या की ना आमकां देवान पदवी दिल्ली आसून आमकां खबर ना म्हणून एक नॉलेज नासली म्हणून सोजवणी नासली म्हणून देवाची वाट खबर नासली म्हणून देवाची उतरां आमकां जाणवय नासली म्हणून देव सर आमकां बरो धाडाय बळय करताले पण जेन्ना आमकां आतां देवाच्या उतराक सोजवण येयल्या देवाच्या उतराची आमकां जाणवाय येयल्या आनी हें उतर म्हणटा आतां भावार्थ तुका म्हणटा ते पयले म्हणल्यार चड व्हरते जे भावार्थ तुका आसा इवन तुका भावार्थ ना आनी तूं कोणाकूय बोगसणे दिवंक सोदताय बोगसणे पासून दिवंक जावचें ना कित्याक तुजे कडेन भावार्थ ना आतां तुवें भावार्थ आसा तुका भावार्थ येयला जाल्यार तुका भावार्थान कोणाकूय बोगसणे दिवंक जाता जे सगळ्याक कितें व्हरचें जर तूं कोणाकूय बोगसणे दिनाय तुकाय बोगसणे मेळना रोखडेच आमकां जो राग येयलो आहा रोखडेच आमकां तेजे जे दुसऱ्याक जे ब्लेम करपाचें आमकां ती संवय आसली म्हाज्या जिविताचें वायट घडोवन येयल्या कारण आमी दुसऱ्याकूच थारायता जाणा जावन बसत की म्हाजें जिवीत आनी म्हाजें मरण म्हाज्या जिबेर आसतना हांव दुसऱ्याकूच जबाबदार थारायता सो हे क्लियर आहा म्हाजें जिवीत आनी मरण दुसऱ्याचेर
डोललेले ना, होय की ना? माझ्या जिविताने म्हणून माझ्या जिवितूच असा जीव उतरा कोणातले जे सिच्युएशन आहा ते सिच्युएशन परत हांव उलयलो जाल्यार ते सिच्युएशन म्हाका शिकवतले, ते सिच्युएशन म्हाका म्हाजे दोंगर जातले, हांव चपतलो ते भारान. पण सिच्युएशनाक हांव उलयता कोणातले उलयता काल सोप माता जे उलयता जाल्यार ती परिस्थिती ती सिच्युएशन आमी ताचेर कब्जो घेवं येता, ताचेर अधिकार घेवं येता, ताका चेपो येता. जो आमच्या आड येयलो आतां आमच्या बऱ्या कामाक लावयता. तेका जाय भावार्थाची उतरां. आमच्या कडे वेळूच ना, संवसारानूच आमी सगळीं बिजी उरल्या. भावार्थ खंय येतलो? थोडी स्क्रिप्चरां जाणा जाय तरी फायदो जावचो ना, कित्याक भावार्थ ना. भावार्थ जेन्ना उतरां आयकता चोडटा वाडटा भावार्थ मागीर उतरां आयकना बीन जसो मातशें कितें कश्ट येयले भावार्थ बुडलो काबार फिनिश. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो जेन्ना आमी भावार्थ जेजूचो आमी दवरता, भावार्थ आमी घट्ट दवरता, कसलेय परिस्थितींत जर हांव आसा आनी ह्या भावार्थान जर हांव उलयता आनी ताजेर कब्जो घेता जाल्यार तें म्हाजेंच जातलें. कितलें व्हडलें दिश्टी पडटा जावं, कितेंय आमकां कानान आयकता जावं, कितेंय आमकां फील जाता जावं, तरी आसतना देवान वासायलें म्हणजे जालें. देवान वासायल्लें आमकां जाल्यार जालें आमचें तें. जो देवान बसायला, जो रोस ना आनी आमी ताचेर उलयता, आमी डावट करता कितें जाता की जायना पळोवपाक. आमी शिकच्या जाग्याचेर हेका कसो आमी परिणाम बदलपाक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे, देवाचे दिल्ले देणे प्रमाणे. आमी ती चिंता बदलपाक जाय. हांव कशें शिकतलें देवाचें शिकवण. म्हाका देवान ताजे कडेन सोय घडोवपाक सोय दिला. म्हाका ताजे कडेन एक सोयीवर घडोवपाक एक सोय दिला. म्हाका ताजे कडेन रिलेशनशीप, म्हाका डीप रिलेशनशीप ताजे कडेन घडोवपाक सोय दिला. कित्याक हांव नितीवंत पूण म्हाका जेजू वगेर मेवना म्हणून. आमकां नितीवंत पूण जेजू करून दवरला. जशें आदाम वरवीं आमी मानता नासले तशें नितीवंत पूण आमकां ताणें केल्या. हांव स्वत मानता ना, तें म्हाजेर डिपेंड आसा. हांव जो स्वत मानता तें म्हाजें. जो रोजनार आमकां सांगता ते तुजें, तरी हांव दुबावताय म्हाजें की ना. कित्याक दिश्टी पडना. दोळ्याक दिश्टी पडना आमी स्वत मानता कितें जें दिश्टी पडटा पळय तेंच आमकां दिसता हेंच सारकें. आनी हेंच देवाचें उतर शिकयता, जें दिश्टी पडना तें तुवें उलोवपाक जाय. दिश्टी पडटा पळय तें टेम्पररी तेका सांगूं येता, तेका चेंज करूं येता, तेका बदलावणी हाडूं येता. सो कितें जाय आमकां? भावार्थाची उतरां. भावार्थाची उतरां खंय आसता? खंय? भावार्थाची उतरां आमच्या लागीं आसा, तोंडान आसा, काळजान आसा. आमकां दिसता कितें भावार्थ आयकलो जाल्यार भावार्थ आसा. पण आतां ही भावार्थ घेवन उलयना कोणांतल्यान आनी स्वत मानिना जाल्यार देवान भासायलेली आमी फुकट वगडायता. तेणें भासायता. आमकां म्हणटा शिराप, तुमकां गरीब थोड्या शिरापांतल्यान काडला, तुमकां आज्या पजाच्या शिरापांतल्यान सोडयल्या. तुमकां खंयचेच शिराप ह्या संवसारांत तुमकां लागूंक जायना. खंयचोच तुमचे जादू मंत्र तुमचे कडेन लागूंक जायना. खंयचेच तुमचे देवसारपण कितें आहा तें तुमकां लागीं तुमकां येवंक जायना तुमचे लागीं. हे सगळें तेणें दिल्या. आनी आमकां पदवी दिला उलोवपाक वस्तू कडेन की आमी सांगा तशेंच. आमच्या आंगान आमच्या कुडीन जर कितें तरी प्रॉब्लेम जाला, ती सॉर्ट जाल्या, तांकां उलोवपाक पासून देवान सांगला म्हाजेर तुमी उलोवपाक, हांवें तुमकां दिला अधिकार, तुमी उलया तुमकां जाय तें. म्हाजेर सोडूं नाका. हांवें तुमकां दिल्या तें सगळें, कित्याक हो संवसार तुमकां चलोवपाक दिल्या म्हणून म्हाज्या इनवॉल्व जावंक जायना. हांव तुका सांगूं येता कितें करपाचें. हांव तुका विस्टम दिता, हांव तुका जाणवाय दिता. ह्या जाणवाय जर तूं जर घेता आनी तूं उलयता जाल्यार तें तुका जातलें तशेंच. प्रेज गॉड. हालेलुया. 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 थँक यू जीसस.
सो हे भावार्थ जर आमकां सजून मेळले हांव भावार्थाचेर कित्याक स्ट्रिक्ट तेजेर उलयता कित्याक पयली गजाल आमकां संवसारान ह्या संवसारान रावन ह्या संवसाराची न्हू आमी ह्या संवसाराची आसा म्हणून कशें आमचे 5 सेन्स दिसती पडटा तेका स्वत मानता म्हणून आमकां दिसता की ह्या संवसाराचे न्हू ह्या संवसाराची न्हू आमी ह्या संवसारान आयल्या कळ्ळें पण ह्या संवसारा भाशेन जिवोवचें ना आमी स्वर्गीची मनशां सो स्वर्गीन कितें चलता पळय तशेंच आमी हांगा चलोवपाक जाय जर स्वर्गीन देवाचो आत्मो देवाची उतरां काम करता तशेंच देवान आपलो आत्मो आपली उतरां धाडल्या ह्या संवसारानूय आमी स्वर्गी वाटेन कशें जियेता तशें संवसारान स्वर्गी वाटेन जिवपाक जाय आनी भायर आमकां कितें जाय पळय हे संवसारांत ते भायर कांय मेळचें ना सगळें आहा तें म्हाजे भितर सगळ्यांनी मनीस आत्मो म्हणटा पळय कोणा भितर रावता सगळ्यांनी मनीस आत्मो कोणा कडेन रावता आमच्या भितरूच आसा सगळ्यांनी मनीस आत्मो तुजे भितर आसतना बारीक बारीक मेळ्या आत्म्याक आमी भियेता बारीक बारीक मेळ्या आत्म्याक आमी तेका अधिकार दिता आमकां आमचेर जय दिवोन करपाक सो हे बारीक आनी मेळ्या आत्म्याक हे संवसारीक आत्म्याक आमकां तेंका पदवी दिता तेंका आवय हे व्हडलें आवय बरें व्हडलें आवय हे तेंका उर्विकाय तेंका महिमा दिता आनी सगळ्यांनी मनीस आत्मो म्हणटा पळय तो आमच्या भितर जियेता आनी तो तोयार तुजे पासून कितेंय करपाक पण ताका जाय देवाची उतरां तूं कितें खावयता तेका कितें पिवयता देवाचें उतर हो संवसारीक उतर ते संवसारीक उतरां पळोवतात मग कांय पडलेलें ना देवाचें उतर जाल्यार तेजें खाण जशें तितलें खावयतले कितलें उलयतले तितलें तेजें जेवण आनी हे तितलें जेवयतले तूं तेका तितलें तुका फळ मेळटलें तुजो आत्मो जितलो स्ट्रॉंग जातलो तितलो तुजी कुडी स्ट्रॉंग जातली आनी तूं आतां दिसता तेका स्वत मानचें ना पण दिसना तेका पळय ते उलयतले आनी दिसता तशें घडोवन हाडटले प्रेज गॉड आनी जसो मार्क 11:23 म्हणटा हे देवान एश्युरन्स दिला खरेंच तें खरें आमकां म्हणून हें चड गरजेचें म्हणून सजमायलां की तुमी त्या दोंगराक सांगपाक आमी जेन्ना सांगता ते दोंगराक आयकोंक जाय ओ आयकोना म्हणटा आयकोंक जाय सो आयकोना जाल्यार प्रॉब्लेम होया जाय थोडे आमी म्हणटा पण हांवें दिसती पडना न्हू आयकोना तो पंचायत जाता गाडी न्हू हांव म्हटलें एक दी 2 दी 5 ना कांय नाही ना 10 दीस म्हटलें म्हयनो म्हटलें कांय नाही ना दिसता न्हू म्हणजे देवान सांगलेली सगळे गोष्टी बरी दिसता ओ आमचे कडेन न्हू हे देवाच्या मनशा कडेनच जाता मागीर तो इतलोसो भावान आहा तो डुम 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 जाता आनी खाली जाता हाल सो हांगासर सगळे इवन आमी उलयल्यार मागीर दुबावणी येता कित्याक देवाचें जेन्ना उतरां आमी सांगता पळय ताजो सिस्टम सेपरेट आमकां तें पळय आमकां संवसारान जे मेवल्या उपरांत आमकां दिसता कितें मेवलें म्हणून पूण देवाच्या राज्यांत कितें आहा तुका मेळोंक ना पूण तुका मेवलें म्हणून तूं स्वत मानना समजता मार्क 11:23 म्हणटा की ना आदी फुडें स्वत मान जेन्ना तुजे मागणे सोंपले भावार्थाचे मागणे सोंपले दोंगरा कडेन उलयले दुयेंसा कडेन उलयले पिडी कडेन प्रॉब्लेमा कडेन उलयले आदी फुडें दोन कंडिशन एक दुबावणे आसूंक जायना आनी एक स्वत मानपाक एक दुबावणे आसूंक फावना एक स्वत मानपाक सो जो दुबावणे ना आनी तूं स्वत मानताय तुका तें जें उलयलां तें तुजेच उरता सो खंय ना खंय आमी चुकीची उतरां उलयतात खंय ना खंय आमी दुबावता कित्याक जायते फावटी दिसता की आतां उलयलें आतांच जाय एक फावटी आतांच उलय आतांच मेळना एक फावटी टायम वयता अब्राहमाक कितली वर्सां लागली देवाची भासावणी जावपाक गडे हाडून येवपाक ताच्या जिवितांत कितली वर्सां लागली अब्राहमाक 25 वर्सां 75 वर्साच्या पिरायेर तेका भासावणी दिल्ली जेन्ना तेणें सांगलें देवा म्हाका भुरगीं ना तूं कितें दितलें
त्याने म्हटले तुका भुरगीं ना आता हांव तुका राष्ट्राचो बापूय करतलो केला देवाचे उतर असं तो करतलो न्हू केला आनी तो दिसती पडना पूण केला आमकां कितें केला जाल्यार दिसती पडना खंय केला आमकां एक फोटी उतरां दिसता न्हू केला म्हणजे जाल्यार फोटी खंय दिसता न्हू ना जाल्यार केला सो आमचे 5 सेंस कितें म्हणटा आमी फोटी उतरां उडयता ही उतरां सारकी न्हू तेका आमी फोटी म्हणून सांगता पण भावार्थांत जर आमी उलयता आनी देव जर हो भावार्थांत स्वता देव हो भावार्थांत उलयता हांवें तुका राष्ट्राचो बापूय केला होय की ना हांवें तुका राष्ट्राचो बापूय केला तेका केला म्हणून समजेत दिसती पडले समजीत भुरगीं जाली 75 वर्सांची पिराय तेका त्या टायमार तेका जाता कितें पॉसिबल आहा चान्सूच ना आनी देवा कडेन इम्पॉसिबल म्हणजे कितें आहा तें दाखोवन दिवंक सोदता आमकां ताजे कडेन इम्पॉसिबल म्हणटा तें कांय ना पण आमचें कॉपरेशन जालें आमच्या कोणांतल्या ताजी उतरां उलोवन सोप मारून दुबाव जावंक जाय आनी 500 सारके उलयली उतराचेर स्थिर आसपाक जाय घट रावपाक जाय सोडूंक जायना उलयली उतरां सोडूंक जायना आमी रोखडीच उलयता उतरांनी ती उतरां खूब उलयता तशेंच जी उतरां आमी उलयता ती उतरां सोडपाचें न्हू हें उतर घट दवरपाक जाय प्रेज गॉड थँक यू जीसस सो ल्हानसो एक 15 मिनटांचो ब्रेक घेवया च्या पिवन परत एक 15 मिनटां घेवया ओके हां प्रेज गॉड थँक यू जीसस च्या जाल्या न्हू आणि आज पुढे मिला गावात कशी आमकां पडटली हॅलो ओके oh great that's what I was about yeah I did it yeah